गोयात कास्ट सेन्सस जावचो म्हूण मागणी घेवन भंडारी समाजाचे फुडारी राजकीय फुडाऱ्यांक निवेदन दिवपाक लागल्यात. ते विशीं प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक पक्षाचोय विचार करपाक जाय. कोर समितीच्या बसकेंत इशूचेर खंय चर्चा जातली. समाजान आपली मागणी वेगवेगळ्या फोरमाचेर वचून जर मागली आनी ती करपाक जाय म्हणून ताचो जर तेंको मागलो म्हणून तातूंत व्हडलें वायट कांयच ना. ते समाज म्हणून आपलें काम करतात. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणून काम करतां. हांव एका विशिश्ट समाज म्हणूनच ती पालखी आंगार घेवन हांव वचना, कारण हांव सगळ्या गोंयचो आनी सगळ्या लोकांचो असो प्रदेश अध्यक्ष. आमगेली कोर कमिटी, आमचे थिंक टँक आसा ते वेवस्थीत बसतले आनी ताचेर मागीर विचार करतले. पूण ह्या मुद्द्याचेर तुमचे डिस्कशन जातलें म्हणटा तुमी कास्ट बेस्ड सेन्सस जे आतां मागणी तो करता. सरकाराचो विशय आसा. सरकार पक्ष हे जेन्ना आमी गाभा समिती बीन बसतले त्या वेळाचेर ते सगळे विशयाचेर चर्चा करतात. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा कास्ट सेन्सस जावपाक कळाव जालो, मात सरकार जाता तितलो बेगीन करतले. सरकार आपले परीन हे सगळें कितें कोणाची अडचणी आसा कितें आसा ते आमी सरकारी प्रयत्न करता. आनी म्हाजो एक आमी रुलींग पार्टी आसा, ताचो ताळमेळ घालून आमकां सगळ्या गोश्टी करपाक जायो. आमकां सरकाराकय ह्या जनगणना जावची म्हण ताचो विरोध ना आनी सरकार आपले परीन फुडें वता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा राज्य सरकार सुद्दां OBCची जनगणना जी आसा ती करपाक खंय फाटीं रावची ना, करतले. भोव तुमकां बेगीन जावपाचें तुमकां बी दिसता कितें? आमी सरकाराक सांगू बेगीन जाता ते करून घेवपाची. ते हातूंतल्यान प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी रुपेश राव.